नमस्कार. दिसभरांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मोपा विमानतळाचेर वचपी रेंट कारीक ट्रकाचो धपको. अपघातांत 3 जाण गंभीर. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्या भरती. पिकावळ नाशिल्ले जमनीचेरूच येतलो IIT प्रकल्प, सांगता सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय. सांतिनेज वाठारांत परतून फोडली गांडयाऱ्या उदकाची पायपलायन. हळशिकावण्या वासाक लागून लोकांक जाता त्रास. फेरी पासार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आक्रमक. रायबंदर फेरी धक्क्या सामकार केले आंदोलन. कणगूट पुलिशेन बिकाऱ्या आड राबयली मोहीम. पर्यटकांक त्रास दिवपी बिकाऱ्यांक वेले उबारून. कुल्ल्यो पोसपाच्या धंद्यांत आसा भरपूर फायदो. थळाव्या लोकांची गरज भागोवन निर्यातीकूय आसा वाव. आता खबरो विस्तारांत. शेनवारा दाडीची वाडी दारगळे रेंट कार आनी ट्रका मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दारगळच्यान रेंट कार मोपा विमानतळा वटेन वताली जाल्यार ट्रक दारगळे वतालो. तेन्ना दारगळे दाडेश्वर देवळा लागीं दोनूय गाडयांचो समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत रेंट कारींतले 3 जाण जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. आयज दारगळी 2 वरांचेर मोपा एअरपोर्टा वयल्यान एक ट्रक धारगळ सायडीन येतालो आनी ताच्या विरुद्ध दिशेन धारगळतल्यान मोपा विमानतळाचेर एक रेंट स्विफ्ट कार वयताली. ह्या दोनूय गाडयांचो दाडेश्वर देवळा लागीं धारगळी समोरासमोर धपको लागल्यान रेंट कार हातूंतले 3 प्रवासी जखमी जाल्यात आणि जखमी झालेल्या प्रवाशांक तातडीन हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसा. हे अपघात नियंत्रणान हाडपा खातीर सरकारान रस्ते नीडनेडके करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. सांग्या रिवणा वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेश्टोच विरोध करतात. हो प्रकल्प कोणाच्याच शेता भाटां आशिल्ल्या सुवातींत येवचो ना अशें विधान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन IIT बाबतींत लोकांची दिशाभूल करता असोय फळदेसायाचो आरोप. सांग्यार सडो आशिल्ल्या वाठारांत IIT प्रकल्प येतलो. कोणाची शेतां भाटां तशेंच पिकावळी सकयल आशिल्ल्या जमनीत IIT उबारचे नात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. जी बरी व्यवस्थित जी लँड आसा, जी परफेक्टली ज्या जाग्यार कोणाची शेती भाती माड ना, ज्या जाग्यार फॉरेस्ट ना, ज्या जाग्याचेर हिल्स ना, कटींग करपाक पडचें ना, अशी एक प्लेन सरफेस आमकां पळोवपाक जाय. जी जमीन गेले ते 40-50 वर्सां कसलेच तरेचें प्रोडक्शन ना. कळ्ळें न्ही? तातूंत माड नासतले, माडयो नासतल्यो, तातूंत भितर शेत नासतलें, काजी नासतल्यो, बाकीचे अशें लँड आमी पळयले. हातूंत भितर आतां टॅक्निकल टीम येतली. दे वील गीव अ नॉट दॅट दीस इज अ परफेक्ट हें. सरकार जे जमीन हँडओवर IIT कडेन दिता, मागीर तांचो प्रोसेस स्टार्ट जातलो. सो हो आतां स्पीडअप जातलो प्रोसेस, रोखडो जातलो. दक्षिण गोंयचो खासदार आसून एकदांय सांगे मतदारसंघात फावट मारूंक नाशिल्लो खासदार फ्रांसीस सार्दिना IIT पिकावळीच्या जमनीत येता अशें सांगून लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. ग्रामसभेनूय तेका ग्रीन सिग्नल दिला. लोक जे बोवाळ घालता पळय की आमी ओपोज करतले, तुमी कित्याक ओपोज करतले? जेन्ना फूल आमच्या 7 पंचायती सांगे मतदारसंघांतल्यो किंवा केपें मतदारसंघांतले किंवा केपें तालुक्यांतल्यो सगळ्यांक जर IIT जाय जाल्यार तुमी हांगा तालिगांवच्यान, पणजेच्यान आनी फोंडेच्यान आनी खंयच्या 70च्यान कित्याक वतात?
आमकां विचारा न्ही आमकां कितें जाय तें. आतां सार्दिना सारको मनीस एमपी जावन त्या गांवांत भितर 5 वर्सां पांय दवरना आनी ताच्या सुपीक तकलेंतल्यान अशी उतर येता की सुपीक जमीन म्हणून. सुपीक जमीन जाल्यार तेन्ना केन्नाय वचून तूं पळय आनी लाय मरती तुका निवडून दिल्लो आसा ती सुपीक जमीन कल्टिवेशना हाड. म्हणजे आतां तांचे तकल्योय सुपीक जावपाक लागले आसात. IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेटोच विरोध करतात. IIT गोंयांत जावपाकूच जाय हांव ह्या मताचो अशें मंत्री सुभाष म्हणटा. वेन इट कम्स प्रॅक्टिकली आय वील फेस इट. हांव म्हजे खंयचेय प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही ते कोणाच्या हांच्या धमकेक घालून लावून वचना. आनी तांकां जर जाय न्ही जाल्यार लोक कितें आसा ते आन्सर करतले. कळ्ळें न्ही. लोकांनी डिसायड केल्लें आसा कोण कितें करपाचें आसा पळय न्ही ते लोक डिसायड करतले. आनी तुमी हो अजेंडा घेवनूच इलेक्शनाक गेल्ले न्ही IIT जाय म्हणून. हांवें अजेंडा घेवन हांव इलेक्शनान गेल्लो आसा. इट इज नॉट ओन्ली ऑन दीस सायड. वेन इट वॉज मावलिंगे यू वील फायंड मल्टिपल डिबेट्स ऑन IIT. मावलिंगे जावं 70 बी गेलो तेन्ना म्हजे कितलेशेच डिबेट जाले की IIT गोंयान भितर जाय म्हणून. वेन इट वॉज इन लोलये म्हजे डिबेट जाल्ले आसात की IIT गोंयान भितर जाय म्हणून. इट इज नॉट ओन्ली बिकॉज इट इज कमिंग ऑर आय एम प्रपोजिंग इट. फॉर लास्ट म्हणजे 4-5 वर्सां म्हजो स्टँड आसा IIT खंय तरी जावपाक जाय. अँड फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय विलेज. इट इज नॉट ओन्ली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज ॲट माय विलेज. सो तुमचो एक गांव तोच. म्हजो गांव म्हणजे आतां तरी ती रिवणा प्रॅक्टिकली रिवण मतदारसंघ जालो जाल्यार म्हजें घर कावरे पंचायतीन भितर. म्हज्या घरा कडच्यान एन्सेस्ट्रल घरा कडच्यान 2 किलोमिटराचें आसा. खुबश्या लोकांनी म्हणलें तेन्ना IIT जर इतकी बरी जाल्यार तुज्या घरा कडेन व्हर म्हणून. तुमी सो म्हणजे फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय प्लेस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांतिनेज वाठारांत परतून एक फावट घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फोडल्या. ताका लागून शीतल हॉटेला सामकार घाणी पडल्यात. अळशिकावण्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक सामकेच नाकापुरो जाला. सांतनीस वाठारांत स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा. शीतल हॉटेलाचे कुशीक फोडून दवरला. स्मार्ट सिटीचे काम करपी कामगारांनीच ही पायपलायन फोडल्या पूण कंत्रकदार आयकून घेवपाक तयार ना. तो हे खापर शीतल हॉटेलाचेर फोडटा. हे हांगाचे पळय ओवरफ्लो सिवेज जाता पळय ती आमी इंटिमेशन मॅसेज हेका धाडलेली PWD मिनिस्टर आनी तेजो PA. तेणी सांगलें आपूण आय विल सी इन द मॅटर. आतां काम स्टार्ट केलें दुसऱ्या दिसा काम स्टार्ट केलें आनी तेंच्यांनी तो चेंबर बीन बांदलो. आतां जाल्यार कितें तो सिवेज तो ओवरफ्लो हें जाला पळय ती हॉटेलाचेर म्हणटा तो हॉटेलकार सांगता तो टँकर हाड आनी खाली कर म्हणून. हॉटेलकाराची मिस्टेक आहा जाल्यार सगळो फट तेजे कडेन घेवया. ही सिटीचो मिस्टेक ऑफ द हॉटेलकार. आमी तेजे कडेन पयशे घेवया सगळे रिपेराचे सुद्दां पयशे घेवया. तुमी पायपलायनी फोडटा आनी तुमी तेंचे कडेन दुसऱ्या कडल्यान पयशे घेतात. मॅडमीक फोन मारलो आमी मॅडम म्हणलें तेंच्या धाडान काड. ती म्हणटा ती तेणीच रिपेर करूंक जाय. कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरान कोणी फोडना पळय तेणीच रिपेर करूंक जाय. पूण आतां तेंच्या दोगां भितर कॉन्ट्रोवर्सी सफर जावपाची कोणी हमारा स्कूल इज देर जी भुरगीं भायर खेळटा तांकां आतां पळय बिडींग ऑफ मॉस्किटोज हें जाय जाल्यार कितें आमकां डेंगूच आहा प्लस फॉल्सिफॉरम मलेरिया आहा. तितून आतां पळय क्लियर वॉटरान तुका हें जाता डेंगू जाता. डेंगूचे केसीस चालू आहा आनी हे केसान कॅर कोण दिना. आनी आतां तेणी काम सोडून तो गेलो म्हणजे आतां आमी आतां कोणा कडेन उलोवपाचें आनी कोणाक सांगपाचें बाबा हें करा म्हणून. कित्याक भुरगीं आहा थंयसर बाकीचे लोक आहा रेजिडेंटल तांकां कोणूच कॅर करिना. आतां एक कितें दिसता सारकें सगळो ओवरफ्लो जाला तो 4 दीस जाले प्लस ओपेन हांव दुसरें सांगपाचें म्हणजे नळाचे पायपलायन जी फुटलेली आहा त्या इंजिनियराक आमी सांगलें. इंजिनियर म्हणटा पयलीं सिवेज क्लियर कर. आपूण म्हणटा उदकाचें आपूण मागीर रिपेर करता. प्लस सिवेज क्लियर जायना तो बरें उदकाचें क्लियर जावचें न्हू. आनी उदकाचें क्लियर जायना जाल्यार हें दोनूय कंडामिनेशन जातलें. घाणयाऱ्या उदकाक लागून सांतनीस वाठारांत घाणी पडल्यात. थळाव्या लोकांक तशेंच रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक हळशिकणे वासाचो बरोच त्रास जाता. एक्चुली हें 2 म्हयन्याचें काम न्ही. तेंच्यांनी फोडलां तेन्ना आमी रिपेर लेटर घेतात कंप्लेनी केल्यो. कंप्लेनी करून सुद्दां तेंचेर एक्शन जावना म्हणून आमी जेन्ना PWD मिनिस्टराक आनी तेजे PA ग्रेंडराक आमी जेन्ना मॅसेज घातली बरोवन तेज्यान ते व्हिडियो घातले दुसरेच दिसा इमिजिएटली काम स्टार्ट केलें. आमी मिनिस्टराक आनी थँक्स म्हणलें काम स्टार्ट केलें म्हणजे आतां हें काम करिना ते गेले टँकर आतां म्हाका एकूच जाय
टँकर आमी काडपाचो हॉटेलकारान काडपाचो हांव ताका हॉटेलकाराक कसो सांगू तेजो तुमकां आपली मिस्टेकूच ना तेजी मिस्टेक आसलेली आमी सगळें काम तेजें रिपेर करून घेवया क्लियर आसा मागीर सगळें क्लियर आहा तेजें कितें भायर दिसता तुमकां आतां तेंची जर क्लियर आहा हांव सगळो एक्सपेंडिचर हॉटेलकारा कडेन आमी घेवन दिता तुका म्हणल्यार ते करून सोदना बके म्हणटा आपूण हिरो अरे तुम्ही हिरो कितें करता कॉन्ट्रॅक्ट करता म्हणजे दुसऱ्याच्या भुरग्यांक त्रास ना आमी कित्याक गेले बिचारान पळय भुरगीं आहा आमची भुरगीं आहा आमची दोन हांगा शिकयता थंयसर भुरगीं आहा आय एम द रेजिडेंट ऑफ सर्जरी सगळे पी म्हाजे आमचे फ्रेंड सर्कल प्लस माय रिलेटीव तांकां त्रास जाता कोण फुडें येवंक सोदिना ते आमचेर मागीर रिवेंज घेता म्हणून रिवेंज घेयना मलेरिया जावन डेंगू जावन मरच्या परत आमकां भितर उडयलो बरो हो प्रॉब्लम कांय ना इट इज वॉट आय रिक्वेस्ट ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी टू रिपेअर इमिजिएटली टँकर तर काढून जाय काढा तुम्ही तुमच्याकडे कोणाकडे जे पयशे दिवपाक जायना जाल्यार म्हाका सांगा आमी कलेक्ट करून आमी हांगा बसता तुजेर आनी डोनेशन करता आनी ताका टँकराचे पयशे दिता इवन रिपेराचे पयशे जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी कलेक्ट करता आनी पयशे दिता गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. फेरी पासार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आक्रमक जाले. शेनवारा ताणें रायबंदर फेरी धक्क्या सामकार आंदोलन केलें. फेरी बोटींतल्यान यो वच करपी 2 व्हिलरींक तिकीट लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रस्तावा आड रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आनी थळाव्यांनी विरोध केलो. सर्वसामान्य मनशाक फेरी बोटीचो हो तिकीट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना. न्हंय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी सांदांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्या. एक निषेध मारपाक गेल्लो आसा तो निषेध म्हणजे जो फेरीबोट चार्जीस ज्यो चार्जीस 2 व्हिलराक लायिल्ल्यो आसा आनी 4 व्हिलराच्यो वाडयल्ल्यो आसा हेज्या बाबतींत आमी निषेध मारपाक गेलो सरकाराचो कित्याक आयज तुमी पळयता आसतलो हो लायफ आमचे जेन्ना येता आयज कितलेशे कामाक येता कोण आनी पळयता सगळ्याक ट्रॅवल जाता आनी जो आमचो हे सायडीच्यान म्हणजे सिटी कनेक्टींग टू द आयलँड हो जो स्ट्रेच आसा आयज हांगा खंय ना खंय चार्जीस लायल्या सरकारान आनी इतलो तेंप जालो तुमी पळयता आसतले कितली वर्सांची वर्सां आमी ही फेरीबोट्स यूज करता हांगाच न्हू कितलेशे कडेन फेरीबोट्स यूज जाता आनी ह्यो फार्मली ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्ट हो आमी मानून घेता आनी ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्टाच्या थ्रू आमकां कितलोसो फायदो जाता लाभ जातालो पण आयज हो सर्वीस सेक्टर आसा म्हणल्यार सर्वीस हो सरकारान दिवपाक जाय मात आतां तुमी पळयता आसतले प्रत्यक्षान सगळे कडेन सरकार आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक सोदता आनी सेम वे गोंयान आयज फेरीचेर बसून तेंच्यानी चार्जीस लायिल्ले आसा जो 2 व्हिलर आसा ताका 10 रुपया आनी 4 व्हिलर आसा ताका 40 रुपया हो चार्ज लायला. मोटर व्हेकल जो कमर्शियल आसा तांकां 100 रुपया आनी जो मोटर व्हेकल मीन्स व्हडलो आसा ताका 400 रुपया हो जो चार्जीस लायला हेजो आमी निशेध करता आनी आमी ही मागणी करता की हो स्क्रॅप हो जो नोटिफिकेशन काडलेलो आसा जो रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टरान नोटिफिकेशन काडला तो स्क्रॅप जावचो कारण आमचे जे लोकल्स आसा हांकां खूब त्रास जातल्यान. कळंगूट पोलिसांनी शेनवारा भिकाऱ्या आड मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेन पर्यटकांक त्रास करपी कळंगूट वाठारांतल्या भिकाऱ्यांक पुलिशेन उखलून तांकां ताब्यात घेतले. गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान कितलेशेच पर्यटक हांगा येतात. भिकाऱ्यांचो त्रास पर्यटकांक जावचो न्हय म्हूण कळंगूट वाठारांत अशी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती कळंगूटचे निरीक्षक परेश नायक हांणी दिली. कलंगूट सध्या पळयतात की जो सिजन आसा तो चालू जाल्लो आसा आनी तशेंच टावन अशे मायग्रंट्स जे हांगासर येवन हांगासर बस्ती करतात ताचेर खंय तरी एक नवीन ड्रायव्ह सुरू केल्ली आसा. कलंगूट पंचायत तशेंच कलंगूट पुलीस हांच्यानी गोंयाक वॅगन्सांचेर एक ड्रायव्ह केल्ली आसा आनी आज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जे बागा कलंगूट कांदोली ह्या वाठारांत आशिल्ल्या बॅगर्सांचेर सध्या तांचो नियंत्रण आसा. तांच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या बॅगर्सांक आनी तेंची पुरेपूर अशी कारवाई करण्यात वयतली. गोमंतक टीव्ही खातीर कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायान खूब फायदो आसा. वेवस्थीत प्रशिक्षण घेवन कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करीत जाल्यार तातूंतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता. कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसाया विशीं पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयांत आयलो आनी फीश करी रायस खाल्लें ना जाल्यार कितें खाल्लें अशें म्हळ्यार तें चुकीचें थारचें ना. गोंयच्या नुस्त्यां सयत गोंयचे सी फूड लेगीत बरेच फामाद. खुबे, कुल्ल्यो, सुंगटां, शिणाण्यो तशेंच हेर सी फूडाचेर गोंयकारां सयत गोंयांत येवपी पर्यटक लेगीत ताव मारतात. नेमके ह्याच संदेक वळखून संपत देसाय आनी डवन्स्की सुवारीस हांणी भांगर केला. कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करपी ह्या 2 वेवसायिकांनी कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायांत कशी संद आसा ते ह्या दोगां तरणाट्यांनी दाखोवन दिलां.
कुल्ल्यो पोसपाच्या व्यवसायात बरो पैसो आसा. कुल्ल्यो पोसपाचे तज्ञ समजून घेत जाल्यार ह्या व्यवसायांतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता, अशी माहिती कुल्ल्यांचो व्यवसाय करपी संपत देसाय हांणी दिली. आपणे चेन्नई सावन प्रशिक्षण घेवन हो व्यवसाय सुरू केला. तशेंच व्हर्टिकल केज सिस्टम वापरून कुल्ल्यो पोसतात अशें संपत सांगता. तर कशें आसा, आमची एक दुसरी बिझनस आसा मिटअप म्हणून. तातूंत आमी कितें करता, आमी स्टार्ट केल्लें तें कोवीड टायमाक डिलिव्हरी ऑफ मीट आनी तुगे फीश बी आसा पळय टू लोकांचे डोर स्टेप आनी इवन टू रेस्टॉरंट्स. तें करतना आमचे कितें रियलायज जालें की खूब डिमांड आसा क्रॅब्सा खातीर. लोकांक लोकली आमचे लोक खूब खाता, प्लस रेस्टॉरंट्साकय तांकां खूब डिशीज करता आनी जे भायले ट्युरिस्ट येता स्पेशली फॉरेनर्स बी तांकां डिमांड आसा. पूण सप्लाय ना. आमी मागीर फुडें आनी स्टडी केलें सप्लाय कित्याक ना. कारण कितें जाता, सद्याक इंडियेक जितले क्रॅब्स कॅच जाता वायल्डाक ते सगळे एक्सपोर्ट जाता फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम बॉम्बे, वेस्ट बेंगॉल त्या सायडीन. आनी लोकल सप्लाय आसा ती कमी आसा. तर आमी विचार केलो की कशी ती सप्लाय वाडोवूंक शकता, कारण वायल्ड कॅच आसता तें लिमिटेड आसता न्ही. तर आमी जेन्ना स्टडी केलें तेन्ना आमी रियलायज केलें की हे साऊथ ईस्ट एशिया मार्केटां बी अशी सिस्टम वर्टिकल सिस्टम खूब जाला. तांचे कडेन इवन 10,000 युनिटाचे सेटअप आसा आनी ते थंयच्यान आपल्या सप्लाय करता. ती सुद्दां मीट जायन जाता की मागीर इंडियेसान एक्सपोर्ट जाता क्रॅब्स. तर आमी विचार केलो की अशी सिस्टम जर इंडिया आयली जाल्यार कशें जातलें, इवन आमची सप्लाय वाडटली न्ही. इवन इफ आय वॉन्ट टू एक्सपोर्ट नाजाल्यार आमचें जर लोकल सप्लाय करपा जाल्यार सप्लाय वाडटली. म्हणून आमी हाजेर फोकस केलो आनी तेन्ना आमी आनी थोडें स्टडी केलें इंडिया कोण करता. सद्या 2-3 कडेन आसा लोक स्मॉल स्केलीचेर करता ते. तर आमी विचार केलो चलो 1000 स्केलीचेर आमी स्टार्ट करया आनी ताजे नंतर एक्सपांड करचें. सद्या आमचो जो सेटअप आसा 1000 सेटअप केलेले आसा आनी देर इज आनी स्पेस फॉर आनी 1000. हाजें कितें बरें आसा की लिमिटेड स्पेसीन तुमच्यान खूब क्रॅब्स करपाक जाता. ओपन पॉन्ड कल्चर जे लोक जनरली करता तातूंत प्रॉब्लम कितें आसा, क्रॅब्स कॅनिबलिस्टीक आसा, ते एकमेका कडेन एकमेका खाता. म्हणजे एक स्मॉल एरिया तुज्यान थमकेच क्रॅब्स दवरपाक जाता. सोल्युशन कितें आसा, तुमी वर्टिकल करपाचें. जशें आमी लोकांचें करता न्ही, जर स्पेस कमी आसा आमी बिल्डींग बांदता, तशें करून आमी बॉक्सान कितलेय वयर करून ते दवरपाक जाता. पर बॉक्स एक क्रॅब आसता. तर आतां ह्या एरिया हांवें 1000 क्रॅब्साचें सेटअप केला. सेम एरिया जर हांव ओपन पॉन्ड करतलो जाल्यार म्हाज्यान 200 क्रॅबच दवरपाक जाता. म्हणून आमी वर्टिकलां गेले. ह्या कुल्ल्यांक गोंया सयत विदेशांत लेगीत मागणी आसा. गोंया बरोबरूच मंगळूर, कारवार तशेंच विदेशांत व्हड मागणी आसा अशी माहिती संपत देसाय हांणी दिली. क्रॅब्साक कितें जाणा, ब्रॅकिश वॉटर लागता. ब्रॅकिश वॉटर म्हणल्यार कितें, तुगे जेन्ना न्हंय आनी सी ज्या जाग्यार मेळटा पळय थंय जे वॉटर आसता, सी जे आसता पळय ताची सॅलिनिटी खूब हाय आसता, अरावंड 35 बी. आमकां लागता अरावंड दॅट 25 सॅलिनिटी, 25 to 30. तर आमी तें उदक हाडटा, हांगा बेतलांतल्यान हाडटा आमी आनी तें उदक ह्या सिस्टमींतल्यान पास करता. आतां सिन्स हे सिस्टमींग आसता, इट्स नॉट इन द नॅचरल एनवायरमेंट, तुका तें फिल्ट्रेशन करचें पडटा. आतां आमचें सिस्टमींग कितें आसता, तुगे वेस्ट वॉटर भायर सरलें तें पयलीं तें सॉलीड पार्टिकल्स फिल्टर जाता. तेजे नंतर आमी एक बायो फिल्ट्रेशन युनीट म्हणून आसता, तेतून बॅक्टेरिया आसता, ते अमोनिया ब्रेक डावन करता, सगळें अमोनिया काडून उडयता. तेजे नंतर आमी UV फिल्ट्रेशन करता आनी मागीर परत तें उदक त्या सिस्टमीक वता. सो इट्स कायंड ऑफ ते क्रॅब्साचो एक्वागार्ड केल्ल्या भशेन. सो सेम वॉटर म्हाज्यान 1.5 म्हयने तशेंच चलोवपाक जाता. तेजे नंतर ताका ट्रीट करून डिस्पोज ऑफ करपाक जाता. तितलें डिस्पोज ऑफ करपाक गरज ना, तें सुद्दां टॉप अप करून तुज्यान चलोवपाक जाता. दॅट इज द एडवांटेज ऑफ दीस सिस्टम. तातूंत कितें जाता, तुज्यान एक फावटी उदक हाडलें देन तूं 1.5 म्हयने म्हळ्यार टेन्शन फ्री, इवन 1.5-2 म्हयने म्हळ्यार. कितली वर्स जाली तुमी हे स्टार्ट केल्लें? हें आमी लास्ट इयर सुरू केल्लें ऑगस्टाक. सो 1 year प्लस जालें आतां आनी आतां रेग्युलरली क्रॅब्स वता. आतां तुमी खंय खंय घालता, खंयच्या मार्केटान? सो आमची जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें, आमची मिटअप बिजनस आसा, तातूंतल्यान आमी डायरेक्ट मार्केटींग करता टू डायरेक्ट लोकांक आनी आमचे रेस्टॉरंट पार्टनर्स आसा तांकांय सप्लाय करता. तेजे नंतर आमचो सोर्स आसा आमचे प्रोक्युरमेंट, आमी मँगलोराक एक डिलरांतल्यान आनी कारवारसान आनी इवन लोकली घेता. जो आमचो मँगलोर डिलर आसा तो एक्सपोर्टरूय बीन. सो थोडे लॉट आमी ताकाय परत धाडटा वन्स दे आर रियली गूड क्वॉलिटी फॉर एक्सपोर्ट्स. सो हे 2 मॉडल आसा, डायरेक्ट लोकांक पावोवप, रेस्टॉरंटाक पावोवप लोकल मार्केटाक, नाजाल्यार एजंट्स थ्रू एक्सपोर्ट करपाचें. कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करपाक केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो आसात. तशेंच गोंय सरकाराचे नुस्तेमार खातें लेगीत प्रशिक्षण दिता अशी माहिती संपत हांणी दिली.
गौरांग प्रभू मळकणेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगूट दर्यावेळ 16 आनी 17 नोव्हेंबराक सागर कवच मोहीम जातली. हे मोहिमेची म्हायती दिवपा खातीर तशेंच नुस्तेकारांची गाराणी आयकून घेवपा खातीर दर्यादेग पुलिशेन खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेन नुस्तेकारांनी आपली गाराणी सांगली तशेंच कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. I briefed them about Sagar Kavach exercise which will be having recently on 16th and 17th of November this month. So thereafter we had a good interaction with the Association of Fishermen, and they have raised certain grievances like some fishermen from the other state are entering the Goa state and doing some illegal activities. So in that connection we have assured them that with the help of the fisheries department and with their boats will be randomly checking the areas and will check for the allegations which they have raised. जो आमच्याकडे बोटी असते पळय ते 2020 सालान ते ब्रेकडाऊन झालेले आसा. सो तेजो सध्या तरी इन कंडिशन हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी आमी तेजो एस्टिमेट बीन रेडी करून फुडें त्यो बेगिना बेगीन इन कंडिशन जातलो हेजो आमी प्रयत्न करतले. आज आमचे कितें आसा आमचे म्हणजे शापोराचेच अशें ना जे आमचे शापोरान आनी ज्यो कालांगूट खंय जे स्पोर्टाचे बीन बोटी चलता न्हू आज तांकां लागून एक धाकटीशी मिटींग दवरलेली DSPन आमकां हांगा राफयल्ले कोस्टल पुलिसान. त्या प्रमाणे आमी सगळे येयले आमी येवन तांकां कॉपरेट केलें आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें कितें आमी जे जितके आमकां कॉपरेट करता न्हू कित्याक जे आतां आमचे LED लायटीचे घातलां तेंचे स्पोर्टाचो कितें प्रॉब्लम जाता तो तेंच्यांनी कितें डिस्कस केलो. आनी जेन्ना आज तेंचे कडेन ते म्हणटा की तेंचे कडेन ज्या कारणान ज्यो बोट ना तेंचे कडेन स्पीड बोट ना जे कोण LED लायटी घालता जावं कोण कितें येतले ताका लागून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जशें सांगलेलें DSPन की आमी गोवोरमेंटा कडेन मांग केल्ली आनी आमी अजुनूय मांग करता की आमकां ज्यो बोट आहा ती आमकां दिवची. त्या प्रमाणे आमचे कडेन फास्ट जी कितें आहा ती कारवाय करतले आमी. जर कोण येयलो तुमी जेन्ना आमी सांगतले तांकां कळटलें फायन तेंचे इजरायला वयल्यान बाबा अमकी बोट येयल्या आनी जेन्ना जाल्यार टेररिस्ट कोण येयले कितें येयलें जेन्ना आमकां कळटलें आमी स्पोर्ट करतलो. कित्याक सद्या आमचे धाकटे बोटी घेवन तेंचे कडेन स्पीड बोट जायी आनी तेंच्यांनी सांगलें मांग करतलें आनी आमकां ते कॉपरेट करतले आमी तांकां कॉपरेट करतले. गोंयांत केळी, नाल्ल, सुपारी, मिरसांग, जायफळ, हळद, नाचणे, काळे तांदूळ अशी वेगवेगळी लागवड केली वता. पूण आतां ह्या पिकां वांगडाच लोक जोड वेवसायांत रमतात. असोच एक प्रयोग म्हूण आनी शेत बागायतीक चालना दिवपा खातीर शिगांवच्या ह्या दोगांय भावांनी नाचण्याचें शेत लावपाक सुरवात केला. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. आमी जवळ जवळ 1 एकर नाशणं रोयला आनी आतांच ताका ही कणसां फुटलेलीं आसा. प्रोसिजर म्हळ्यार पयलीं तेजो तरवो घालचो पडटा. तेजे नंतर आमचे कडेन पावर ट्रेलर आसा. पावर ट्रेलरान आमी तें फोडलां तेजें आनी तेजे नंतर आमी आमची कामेरी घेवन नाशणो पेरला. आतां तो उबो जाल्लो आसा. आतां सहकार्य चड म्हळ्यार म्हाज्या भावाचें सगळें तोच पळयता. हांव फक्त हांगा तेजें हँडलिंग करतां. हेजे पयलीं आमची उसाची पीक आसताली. आतां फॅक्टरी बंद जाल्ल्या कारणान ती आतां सगळ्यांकूच खबर आसा. आतां आमी हे वेवसायाक मातशे भितर सरल्या. हे 3रे वर्स आमी नाशणो रोयता. सद्या तरी अजून कांय ना. मार्गदर्शन ते दिता पूण आमी आमचोच खर्च करून सद्या करता. आनी सद्या आमकां 1 किलो नाशणें एग्रीकल्चरान दिल्ले. तेंची पीक आमी काडलेली आसा. पोरू नाशणो रोयल्लो, पयले वर्सा नाशणो रोयल्लो. पोरू आमी थोडोच नाशणो रोयल्लो. आमकां जवळ जवळ एक 2 क्विंटल सुमार नाशणो जाल्लो. बरो मेळटा. हय, पयलींच्याच वर्सा आमकां 4 क्विंटल नाशणो जाल्लो. शिगांव विनिगाळ वाठारांतल्या अशोक देसाय आनी उल्हास देसाय ह्या दोगांय भावांनी 1 एकर जमनीत नाशण्याच्या शेताची लागवड केला. पयलीं हे दोगूय भाव उसाची लागवड करताले पूण संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान नाशण्याचें पीक घेवपाक सुरवात केली. तशेंच भेंडे, वांयगे, तांबडी भाजी सारखे हेर भाज्याची लागवड करता अशें शेतकार उल्हास देसाय हांणी सांगले. जनावरां खातीर हांगा रावचें पडटा पडोवन. जनावरां मेन म्हळ्यार दुकरां तर कांयच दवरिना. नाशणो म्हणलें म्हणटकीर वासान येता दुकरां. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार माकड खेती तर आमकां कांयच हांगा हालचाल करूं दिना. हांगा सामकें पडोवन रावचें पडटा जाल्यारूच आमकां कितें पीक मेळपाची. वन खात्यान कितें तरी उपाय करूं जाय न्हू तेंचेर.
नाजाल्यार आमचे हें पीक इतलें काडून एका दिसान नश्ट करून खाल्लें जाल्यार मागीर तें वायाच गेल्याक जमा न्हू. वन खात्याक कळोवचें पडटलें हेजे मुखार. हेजे पयलीं आमी आजून पर्यंत कळोवना. नुकसाणी जाल्ली आसा पूण आतां हेजे मुखार आमकां कळोवचें पडटलें कित्याक म्हणून आमी चड पीक घेतलेली आसा. सद्या मायनींग बंद पडलेलें आहा. मायनींग सोर्स कांय ना. आमी तेजेरूच सद्या चलयताले. जागा असले आमच्या जनावरां लागून आमी सोडलेले पूण परत सद्या ते वेवसाय आमकां येवचें पडले आनी कितें तरी काम केले बगर कांय पोट चलपाना न्हू. पळय कशें आसा, जेंकां मेवळ्या काम मेवळा. हांगा गोंय तर आतां सेकंड नंबराचेर पावल्लें आसा बेरोजगारीन आनी सद्या तेंच्यांनी आपली कितें तरी असो करचोच पडटलो. खेती वेवसाय वयचेच पडटले. चारूय दिशेन जंगल आशिल्ल्यान रानटी जनावरां खूब त्रास करता. चड करून माकड, खेती, दुकोर आनी मोरां लागून शेताचें लुकसाण जाता. देखून सरकारान रानटी जनावरां लागून जावपी लुकसाणाची उपाय येवजण करची अशी मागणी शेतकार उल्हास देसाय हांणी केल्या. जाल्यार ज्या लोकांची जमनी आसात तांच्यांनी आपली जमीन पडींग पडपाक दिवची न्हय. सरकारी कामां सोदच्या परस वेगवेगळे पीक घेवन शेतां उत्पन्न करचे अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आमी शिगांव वनिगाळ म्हणटाय आसा ज्या जाग्यार अशोक देसाय आनी उल्हास देसाय हेजे दोन बंधू आसा. तेणी आपली वडिलोपरची जी जमीन आसलेली ती तेणी हांगा मशागत केल्ली आसा. वडील तेजे वडील जे आशिल्ले ते तेन्नाच्यान ऊस करताले आनी सद्या शुगर फॅक्टरीची वातावरण सारकें ना. बंद आसता, चालू आसता आनी तांकां सदांच लॉस जाता म्हणून तेणी थोडोच ऊस दवरला आनी आपल्या उरलेल्या एक एकरी जमिनी तेणी नाशण्याची पीक घेतलेलें आसा. नाशण्या बरोबर तेणी आपल्याक वांयगी पीक घेतलेलें आसा, वालू घेतलेले आसा. तेन्ना अशे तरेन तो पीक घेता आनी स्वता पुरती तर जायना. सरकार म्हणटा की आत्मनिर्भर जावचें म्हणून हे दोगांय भाव स्वता हांगा काम करता. जावं कितें आसा तें सगळें पळयता आनी हो मोठ्या प्रमाणान हांगा नाशण्या पीक घेता. पोरू तेणी नाशणे रोयल्ले 1-2 क्विंटल सुमार ताका नाशण्याची पीक मेळयली पूण इतलें घालूं नाशिल्लो, कमी घातलेलो. अंदू तेणी जवळ जवळ भरपूर नाशणें केल्लो आसा. तेन्ना तांकां दिसता की देवान आमकां हो जो नाशण्याची पीक आहा ती बरी करून दिवची आनी सायडीन चारूय बाजूनी रान आसल्या कारणान रानटी जनावरां जी आसा तो माकड उपद्रव आसा. माकडाचो उपद्रव भरपूर आसा. माकड आसा, दुकरां आसा आनी सायडीन कुशीन गोवे रेडेय भोंवलेले आसा. तेन्ना ते इतलेंच मागता की सरकारा कडेन की आमकां रानटी जनावरां पासून खंयच्यान तरी एक उपाय योजना करची अशी तेंची म्हणणी आसा. आनी आजून पर्यंत तेंच्यांनी गेल्ले वर्सा तेंगे हाडलेले आसा पूण तेंच्यांनी वन खात्याक तक्रार करूं नासलेली. अशेंच तरी सिच्युएशन उरले आनी आर्थीक लॉस तांकां जर सोशीत रावले जाल्यार तांकां वन खात्यान तक्रार दिवची पडटली अशेंय तेंची म्हणणें आसा. तुमी पळयता की म्हाजे फाटल्यान तो नाशणो रोयला तो दोगांय भावांनी आनी तेजी जे कुटुंब आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी लागून तेजें काम केल्लें आसा आनी वेवस्थीत ताका आतां नाशनाक कणसां येयल्ली आसा. जी कणसां येयली आनी 1.5 ते 2 म्हयन्यांनी ती कणसां काडपाची जातली. आतां निकतो पावस गेल्लो आसा. मागीर तांकां आनी थोडे दिसान तांकां एक उदकाचो फवारोय बी जाय पडटलो. तो तेंचे पंप अरेंजमेंट सगळें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांव वनिगाळच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोंय आकाश कंदील सर्त. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश कंदील तयार करप सक्तीचें. देखून 10 नोव्हेंबर